उदक हुणावन व्हेलें जाल्यार उदक गोंय सुक्यार पडटलें. आदलो सभापती तोमाजीन कार्दोज आनी आदलो उपमुख्यमंत्री तशेंच आदलो केंद्रीय कायदो मंत्री रमाकांत खलपान भंय उक्तायला. कर्नाटक तशेंच गोंयानूय भाजपा सरकार आसा. देखून दोनूय राज्यांच्या सरकारांनी समजिकायेन हो प्रश्न सोडोवचो अशें तोमाजीन सांगता. केंद्रान आनी गोंयांत म्हादयच्या विशयाचेर घेतिल्ली भुमिका पळयली जाल्यार गोंय भवितव्य धोक्यान आशिल्ल्याचें रमाकांत खलपान सांगलें. ज्या तरेन केंद्र सरकार आणि कर्नाटक सरकार ह्या प्रश्नाकडे पळयता त्या वरून दिसता की गोंयचें भवितव्य धोक्यात आसा. म्हादय जर बंद जाली उदक देंवपाचें तर एक गोंयांत हे हाहाकार जातलो आनी इतक्यार काम सोंपचें ना तें, कारण अनेक ल्हान मोठे व्हाळ त्या वेस्टर्न घाट वयल्यान आमच्या गोंयचे वाटेन सकयल देंवतात. एक जर न्हंय ताणें बंद केली तर फाल्यां त्या बाकीच्यारूय ते फाल्यां व्हाळ बंद करतले आनी उदकदाय बंद करतले. हें जालें तर पर्यावरणाचो ऱ्हास आसा. दुसरी सगळ्यांत वायट म्हणजे धोकादायक गोश्ट अशी आसा की खारें पाणी जें येता तें आतां म्हादयच्या प्रवाहाक लागून एका ठरावीक मर्यादे पर्यंतच वयर चडटा. म्हादय जर बंद जाली तर ते हें सामकें उदक इट रीच अप टू दी फूट हिल्स ऑफ दी वेस्टर्न घाट्स. थंय पर्यंत उदक गेलें जाल्यार कितें जातलें? दॅट वॉटर वील सीप इन द सॉयल आनी सलिनिटी वील स्प्रेड ऑल अलॉंग द बँक ऑफ दीस रिवर रायट अप टू द हिल्स. तें जालें नॅचरली इट वील अफेक्ट अवर पॅडी कल्टिवेशन, इट वील अफेक्ट अवर गार्डन्स, हॉर्टिकल्चर गार्डन्स. It will affect the entire green cover. That is our lifeline, so to say, and that happens, it will be biggest disaster for the state of Goa, and therefore the present government here, which is BJP government, and in Karnataka also there is BJP government. I think there should be some sort of understanding. Central government must intervene, some sort of understanding, and it has to be seen that Goa's share of water is maintained.